एंट्री. कितली वर्सां जाली तूं करता म्हाका जाली तेका 25 वर्सां मार कितली 25 वर्सां हिंगा धंदो 25 वर्सां पण तुमकांय कार्ड सांगलो आतां हिंगा सर कार्ड कोई आमकां काड सांगला कोयटांचे पयलीं खंय रावता गे तुमी तुमच्या नांवचे कुरका कुरका कितले वर्ष नोटीस येयल्ली सर मागीर नोटीस घेवन आमकां कोर्टान गेलो कोर्टान वचून आमी कलेक्टराच्या फुड्यान कोर्टान गेलो कलेक्टरान नोटीस आनी काल लास्ट केस जाली पळय इधर से तो सांगता कलेक्टर इधर से हटाने का सब निकालने का हे गाड्यांक तुगेलो नंबर आहा ह्या गाड्यांक हेच गाडी काडपाक लायल्या का बाकी सगळे काडपाक लायल्या सगळे दिन दयाळ आसा तेच उरतले आमकां बाबा आमकां आनी लेडीज गाड्यान आनी सोसाय गाडी ना वेची पळय ना हांगा मात घालताय पळयता हांव कितें आसा कोणी आमकां कित्याक आमी एसटी पिपल म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करता अशें दिसता आमच्या जिवाक एसटी म्हणून आमकां आमी लोक म्हणून एसटी पिपल म्हणून आमकां आमच्या हितून हें जाता आमी एसटी पिपल म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करता हांव CMA कडेन उलयतां हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आतां ऑलरेडी उलोवन आयिल्लो आसा हांव तुका सांगता कितें आसा ईमेल या परत फोन करता त्या प्रमाणे कितें आसा तुमकां हांव मॅसेज कळयता कितें ओके पूण हांव तुमचे बरोबर आसतलो कितें इशू कितें पळय आतां इशू हांगा आयल्या नंतर म्हाका कळ्ळो की तांकां गाडे हे काड म्हणून सांगलें पूण कन्सर्न जे GNCचो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे म्हजो मित्र ताजे कडेन हांव उलयतलो CMA कडेन हांव चर्चा करतां आनी तात्पुरतो सद्याक जर तांकां जर नोटीस जर आयल्या जाल्यार ते नोटीस सद्या ऑन होल्डार दवरपा खातीर हांव रिक्वेस्ट करतां म्हाकाय डिटेल कांय खबर नाशिल्लें तें आयजूच म्हाका कळिल्लें आसा आणि ट्रेडिशनल आज कितली खरें म्हळ्यार ही आज गरज आसा नीड आसा कारण प्रत्येक पेशंटाक की फ्रुट्स ही खूब जाय पडटा पण एकूच जबाबदारी आमी घेवपाक जाय की बाबा ट्रॅफिकाक खंयच तरेचो अडखळ जावपाक जायना पूण म्हज्या हिसपान ती आसा ती सायडीन आसा ताच्या संदर्भान दुसरे कडेन सुद्दां जर जागो तांकां रिहॅबिलिटेशन करपाक सुद्दां प्रयत्न आमी ते प्रयत्न करपा खातीर हांव CMA कडेन उलयतां आणि तदनंतरूच CMAक डिस्कशन केल्या नंतरूच हांव काही गोष्टी मागीर ताजेर निर्णय घेवपाक सर अशें गव्हर्मेंट आतां जायते फार्मिंगाक मिनिस्टर्स फार्मिंग करता हे करून प्रमोट करपाक सांगता आनी अशें आमचे गोंयकारूच हे आतां आसा हांगा ते विकपाक येता तांकां हें दिना ऑपोजीट एक गोष्ट आसा की गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग फॉर द फार्मींग हें नक्कीच आसा म्हजें सुद्दां तेंच मत आसा पूण हो जो इशू जो आसा एखादो ट्रॅफिक कंजक्शनाक लागून एखादो तांकां रिहॅबिलेट कर किंवा तुमी शिफ्ट करात अशें घडये एखादें सांगलां आसतलें हेजो अर्थ अशें न्ही की गव्हर्मेंट जो आसा तो अगेन्स्ट टू द फार्मर्स आसा पण तातूंतल्यान गांभीर्य कितें आसा कितें प्रॉब्लम आसा तो डिटेल आमी इवन कलेक्टरान जर नोटीस जर काडिल्लो आसा कलेक्टरा कडेन सुद्दां हांव पर्सनली उलयतलो आनी तात्पुरतो तांकां रिलीफ दिवपा खातीर हांव कन्विन्स करतलो आणि ह्या संदर्भात CMA कडेन उलयतलो अशें काही गोष्टी म्हज्या मनांत आतां आयिल्ल्यो आसा ST समाजाचे आसा हो धंदो करपी लोक सगळे आमचे पाळे कुडका सांताक्रूज बांबोळी ह्या एरियांतले ST समाज OBC समाज होच आनी गोंयकार लोक जे धंदो करतात आनी हो जर धंदो तांचो जर करपाक मेळना जाल्यार तांचे संवसारूय चलपाक मातशें मुश्कील जातलें
आनी कोणाकूच त्रास करनासतना ते इतके वर्सां हे धंदो हांगा चालू आसा. ताका एक ऑल्टरनेट जागो जर गव्हर्मेंटाचो आनी कितें प्लॅन आसत जाल्यार तांकां ऑल्टरनेट जागो पळोवनूच तांकां मागीर शिफ्ट करचें अशी आमची विनवणी आशिल्ली. आनी आमी ऑलरेडी 1 म्हयन्या आदीं बी एक विनवणी करून दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेनूय ते मेळून आयल्यात. आनी म्हाका दिसता आज खरेंच बरें दिसलें की आमचे ट्रायबल मिनिस्टरूय हांगा आयले मुद्दाम जेन्ना हो प्रश्न तांकां कळ्ळो. आनी ते म्हाका दिसता हो प्रश्न तसाच लायतले हाजी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा. आमचे सगळे जे वेंडर्स आसात ते आशेन ह्या आयच्या विजिटा कडेन पळयतात आनी म्हाका खरेंच तांकां धन्यवाद दिवंक दिसता. तांकां कितें 3 दीस दिला म्हणटा ते नोटीस ताचे पयलीं जाता. नोटीस जर दिलं जाल्यार नोटीस जर दिलं जाल्यार ऑन होल्डार दवरपाचो आमचो एक प्रयत्न आसतलो जो पर्यंत अल्टरनेटीव अरेंजमेंट कसो जायना तोपर्यंत. आतां नोटीस जर कोणा सर्वीस जर केल्ले जर आसा जाल्यार थोडे तात्पुरते ऑन होल्डार दवरपाचो आमी निर्णय घेतला. थ्रू कोर्ट येयला कितें डेप्टी कलेक्टरांच्यान आयिल्ले आसा त्या संदर्भांत ओरल ऑर्डर पयर तांकां सांगल्या ओरली सांगला अजून ऑर्डर आतां येवना पूण एक विदीन 48 hours 2 days अशें कितें सांगलें. ओरली सांगलेलें आमचो सरकाराचो एक उद्देश आसा हे सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपाचे. पण काही थोडेशे बाकीच्या कोणाक त्रास जावपाक जायना ह्या संदर्भात थोडेशे काही गोष्टी आमकांय थोडो प्रिकॉशन्स घेवचो पडटलो. पण निश्चितूच ह्या सगळ्यांक न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि फ्रुट्स जे सामान जी घेवन बशिल्ले आसात ती दैनंदिनीक हॉस्पिटला खातीर खूब पेशंटा खातीर उपयुक्ती आसात. ताचे खातीर अल्टरनेट अरेंजमेंट करपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसता. तो आसा सद्या ताजेर प्रायमरी हेजेर हांवें CM कडेन उलोवनू आयिल्लो आसा कळ्ळें न्ही. ताजे नंतर मागीर पळयता फ्रॉम द शॉप इट शूड बी एज इट इज. एक्चुली एक हांगा बस स्टँडाची गरज आसा. त्या बस स्टँडाकूच हें सगळें जर आमचें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाय जाल्यार सगळें बरें जाता. हांगा इतले लोक आख्खी बस हांगा रिकामी जाता कदंबाची जेन्ना मडगांवच्यान लोक. लेट अस प्लॅन फॉर दॅट. डबल आमचे प्रपोज तुमचे सेंटिमेंट्स जो आसा डेफिनेटली हांव कन्सर्न जे मिनिस्टर किंवा आमचो CM जो आसा ताजे कडेन पावपाचो म्हजो यत्न. जे फॅमिलीक आपले पोट भरता तेंच्या पोटार पांय दवरचो न्हू. ताका लागून एक रिक्वेस्ट करता की हांकां खंय तरी ऑल्टरनेट जागो पयलीं पळोवन दिवचो आनी मागीरूच तांकां कितें तें करचें. अशेंच तांकां रस्त्यार सोडचो न्हू. आनी गोविंद बाब गावडे हांगा येयलो म्हणून ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वास दवरता की ह्या ST समाजाच्या लोकांच्या फाटल्यान तो सदांच आसतलो. इश्यू म्हटल्यार आमचे लोकल्स आहाय भाजी विकतात ती ही भाजी विकून पोट भरता. आमकां खरें आमकां कितें जाय की हे भाजीकारांक कितें तर न्याय मेळपाक जाय आनी हांकां हांगासर नाल्यार दुसरे कडेन खंयसर तरी प्रोविजन करून दिवपाचें हें इतलें मागता आमी. ह्याच मिनिस्टर येवन गेलो हिंगा कितें तुमकां अश्युरन्स एक दिलो. मिनिस्टरान येवन हांगा अश्युरन्स दिला की तेणे तो आमचे CM कडेन उलयतलो आनी आमचे कितें बायलांचे आमचे प्रॉब्लम्स आहा ते कितें सॉल्व करतलो म्हणून. आनी हांवूच तेजे कडेन मागता की तेणी बेगीच्या बेगीन हे आमच्या लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करचे. तुमचें कितें तुमचें आमचो तिसवाडी ट्रायबल एसोसिएशनाचो हे सपोर्ट ह्या लोकांक सदांच आसतलो आनी आतांय आसात. आनी आमच्या मंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे की तेणी आपूण प्रयत्न करतलो म्हणजे हांकां खंय तरी शिफ्टींग खंय तरी दुसरे कडेन जागा दिवची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आनी आमी तांकां नाल्यार सपोर्ट करता तांकां नाल्यार व्हडलो मोर्चा सुद्दां जावपाचो प्रयत्न आमी करतले. आमचे प्रॉब्लेम आमी हांगा विकतात ते आतां गोवोरमेंट आमचे काडूंक सोदता. तेन्ना आमकां आमच्या दोनूय MLAंनी सांताक्रूज MLA एंटोनी आनी सिल्वेरा बाबान आमकां एकठांय करून CM कडेन व्हेल्ले आनी CM कडेन तो उलयला काल आनी आमकां सांगला तुमची वेवस्था करून दितले म्हणून.
आनी आयज आतां मंत्री येवन गेल्लो गोविंद गावडे तेणे मंत्री येवन गेल्लो तेणें आमकां सांगलां आपूण तुमच्या हितून भाग घेता आनी आपूण हेका तुमच्या हितून भाग घेतले नाजाल्यार आमी आपणाय CM कडेन उलयता म्हणून सांगलां आनी तुमची फेसिलिटी हांगा नाजाल्यार दुसऱ्या जाग्यार खंयी पुणी आमी तुमकां जागा ठरयतल्यान दितले अशें म्हणून CM कडेन मागणी घालता म्हणून सांगता. तुमकां कितें नोटीस कितें येयला आमकां नोटीस येयला कलेक्टराची 2-3 फावट कलेक्टरान व्हरून हें जाल्यार आनी आतां लास्ट पयर रातलो कलेक्टरा कडेन नोटीस कलेक्टरान सांगलां आमकां सगळे इधर से हटाओ तुम मेडिकल के पास कुछ नहीं मांगता 3 दिन के अंदर इधर से हटाओ. केन्ना येयला नोटीस तुमकां? आमकां येयला जालो 2 महिने कितें जालें अशें अंदाज ना म्हाका. हांव शिरदोना रावता पाळ्यान. थोडी विकती हाडटा थोडी सदांच लोक एकूच भाजी खायना न्हू थोडी विकती हाडटा थोडी रोयता. आतां रोवपाक सुरू केला आतां ती व्हडली जातकीर मागीर आमी घरचीच भाजी विकता. मागीर कितें करता थोडी विकती हाडटा सगळीच भाजी एकाच दिसा सगळी भाजी खायना न्हू तरेतरेची खाता म्हणून थोडी विकती घेता आनी थोडी हें करता आनी अशें आमी भुरग्यांचें पोट चलयता. आतां कितें तुमकां नोटीस कितें हिंगा इकनाका कितें सांगलां तुमकां? सांगलेलें आमकां विकूं नाका म्हणून आतां सद्या आतां कांय सांगूं ना आमकां आमी इल्लीशी हाडटा आनी विकून वयता दिसभर म्हळ्यार केन्ना सोंपता तशी वयता केन्ना दिसभर वयता केन्ना बेगीन वयता अशी सोंपयता आनी वयता. अशें तुमचें हें ना दुकान अशें ना? दुकान ना पळय कापोतीरूच हें करता आनी सत्री लायता आनी हें करता विकता. दुकान अशें आमचें ना ल्हानसोच धंदो आमचो आनी हितून आमच्या भुरग्यां व्हडली करता काम म्हणल्यार काम कोण मेळना न्हू आतां